काल भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या प्रेसिडेंटान कोण तरी आसा तो ताणें एक स्टेटमेंट केलो दॅट ती नोटिफिकेशन जी दिल्ली सेक्शन 163 जे घातिल्ले दॅट वॉज ओनली टू प्रिव्हेंट आमचे चिंबळचे भाव आणि भयण्यो आणि आयो जे बसल्यात आमची जे लेक सांबाळपाक आणि आमचे जे अस्मिताय आमचे लँड सांबाळपाक तांकांच प्रिव्हेंट करपाक की ताणें आझाद मैदान जो एक पवित्र स्थान आणि आझाद मैदान हो ऑफिशियली गव्हर्नमेंटान जागो दिला टू कंडक्ट पीसफुल प्रोटेस्ट. ह्या जाग्याचेर प्रोटेस्ट करपाक शकना म्हणून ह्या भारतीय जनता पक्षान या भ्रष्ट जुमला पार्टीन हो नोटिफिकेशन दिवन ताणें सांगलें की गॅदरिंग ऑफ पीपल इज नॉट अलाउड, सेक्शन 163 इज इम्पोज्ड. आणि हो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष कोण तो आसा तो ताणें स्टेटमेंट दिलो की इट वॉज ओनली मेंट टू प्रिव्हेंट देम फ्रॉम कमिंग टू पणजी, ओनली मेंट टू प्रिव्हेंट दीज protesters, these are Goan brothers and sisters from Chimbel who are trying to save our land, trying to save our lakes, to prevent them to come to Panji. And this was allowed for the BJP चे कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक एकटे जावपाक कित्याक तांचो प्रेसिडेंट आयलो. They have broken law and order. The भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा ताणे क्लियर सांगला प्रेसिडेंटान त्यांच्या की इट इज आर ओकेजन वॉज अ स्पेशल ओकेजन अँड दिस वॉज नॉट अ स्पेशल ओकेजन. आय वॉन्ट टू आस्क देम, म्हाका विचारपा तांकां म्हणजे ही आमकां आमचे लँड प्रोटेक्ट करप इज ऑल्सो अ स्पेशल ओकेजन फॉर अस. आणि आम्ही सगळे आझाद मैदानाच्या पवित्र भूमीचेर आम्ही वचून प्रोटेस्ट करताले ते तुमकां कोता येना. पण तुम्ही तुमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष येता म्हणून दॅट बिकम्स अ स्पेशल ओकेजन. सो रूल्स अँड रेग्युलेशन आर डिफरंट फॉर डिफरंट पीपल. सगळ्यांक वेगळे वेगळे रूल्स. कायदो म्हणटा तो समांतर, कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक सारको आसपा जाय. ह्या भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता युवा मोर्चा हे सांगता की कायदो म्हणटा तो सेपरेट, ते पावरान आसा म्हणून तांकां कायदो सेपरेट आणि आमकां सामान्य जनताक, गोंयचे जनताक कायदो म्हणटा तो सेपरेट. हांव मागता तांचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आयला ताकाच मागता हांव आणि तांचे गोंयचे जे अध्यक्ष दामू नायक आणि मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक मातशे ट्युशन दिवचे की कितें उलोवपाचें, कितें सांगपाचें, कायदो म्हणटा तो कितें. तुम्ही होम मिनिस्ट्री तुमच्या हातीन आसा, तुम्ही मातशें तांकां सांगपा जाय की कायदो म्हणटा तो कितें, कायदो कसो आसता. दॅट हॅज टू बी एक्सप्लेन अँड मातशें ट्युशन दिया. इट इज एब्सोल्यूट शेम ऑन दीज भारतीय जनता युवा मोर्चाचे भुरग्यांक की तांकां खबर ना कायदो म्हणटा तो कितें. तो पेपर दाखयतात, नोटिफिकेशन दाखयतात आणि आपणालीच मारून घेतात. यु नो, सो लॉ अँड ऑर्डर इज द सेम, हॅज टू बी सेम फॉर एव्हरीबडी. अँड प्लीज हांकां मातशें ट्युशन दिवन शिकायात की कायदो म्हणटा तो कितें आणि कायदो म्हणटा तो समांतर. आणि सीएमान आणि बीजेपीच्या प्रेसिडेंटान दोगांयनी क्लॅरिफिकेशन दिवचें की हे कित्याक अशें जालें आणि कायदो गोंयचे जनते खातीर वेगळो आणि तुमच्या खातीर वेगळो, हेचें मातशें जस्टिफिकेशन दिवचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.